Hello friends and welcome to Fashionista. Today in Fashionista we will see the lifestyle of Dangars. And to know the lifestyle of Dangars, we are here at Kole in Shigaon. There are about 16,000 and more Dangars in Goa spread across Sangye, Kurchere, Kape, Pedne, Ponda and elsewhere. Dangars were earlier called as Gaulis during the Portuguese time. Now, Dangar's name was also derived from the term Dun. Now, Dun specifically did not mean wealth like gold and cash. The Dangars had animals like goats, buffaloes, cows and sheep. Their main occupation is to go out grazing in the forest. So, now in the modern age, the Dangars are gradually changing their lifestyle. So, let's go and meet the Dangars here. The Dhangar in Goa are recognized as shepherds who are similar to the Maratha shepherds of Konkan. They prefer to live in forests where wastelands are widespread, enabling their cattle to graze. By virtue of their profession as shepherds, they have developed semi-nomadic habits. Dhangar who keeps buffaloes supplies fat and milk. These Dhangars have spread into Goa. In Goa, they have been mostly concentrated in Kankona, Kape, Ponda and Sangye talukas for generations. Their relations are also to be found in Karwar of Karnataka. In eastern India, they have been considered a scheduled tribe community, while in Konkan, Goa and Karnataka, they have been treated neither as a scheduled caste nor as a scheduled tribe. Most of the Dangar families like to stay in a nuclear family. We have Daki Shelke with us over here. तुम्ही तुमच्या घरात एकलेच राहतात? आम्ही चेडो सेपरेट राहता, आम्ही सेपरेट राहता. ओके. आणि कितले वर्ष झाले तुम्ही हिंगा राहतात? आमकां खूप वर्ष झाली. प्रॉब्लेम म्हणल्यार आमकां हें सामकें कांयच ना न्हू हांगा सगळे त्रास. आणि आयज कितें रांदला जेवपाक? खावपाक शीत आनी कडी. आणि नुस्तें बना? नुस्तें असं बाजारात मेळ्ळें जाल्यार हाडलें नाल्यार आज बाजारात मेळ्ळेंच ना नुस्तें. भाजी आता? भाजी असल्यार खाली नाल्यार रावली कडयेन जायली. होय. कितें परवा जेल्ले दूध बी काडलें तें कोणाकूय दिलें जाल्यार कितें मेळ्ळें जाल्यार तेजे वयल्यान खावपाचें नाल्यार कामाक कोण वचना. Their habitations are surrounded by the forest with vast stretches of pasture lands. They live in huts with walls of wattled reeds and roofs thatched with straw. Their sheep, cows and buffaloes are kept tied outside their residence, but the goats are kept inside in a separate corner. We have the students of Government High School Shigaon. Hi, and we have Lalita and Jayanti. तू कितले कसा? 9th. आणि तू? 10th. ओके. आणि खंयच्या मिडियमान शिकता? कोंकणी काय इंग्लिश? For English and Marathi. मराठी शिकता? हो. ओके.
सो हुंयचो सब्जेक्ट तुमकां मातसो हार्ड लागता? मॅथ्स मॅथ्स आनी तुका बी? मॅथ्स ओके. आनी ट्युशनाक हिंगा वचना तुमी हूंय तरी? ना आनी कितली जाणां हिंची वयता स्कुलाक तुमच्या? काय तुमी दोगूच जाण हिंगा आसा? ना आनी आसा आसा? सुमार कितली जाण सुमार भुरगीं? 6 जाणां 6 जाणां वता? 8-9 8. Dhangar speak Konkani but can understand and speak Marathi too. In Goa, they can be easily identified by their dress and occupation, which separates them from the other communities of this region. While they go with their cattle for grazing, they are generally found carrying a stick or staff, with 1 or 2 dogs which assist them in driving the flocks and also sometimes in saving them from wild animals. The men use loincloth, kashti and turban, feta on the head. Elderly women wear kasa, sari without a choli, but the present generation is using cholis. The women also use necklace of 5 or 4 folds with beads of different colors. पहिले कितें खाता? पहिले कितें खाता तुमी? सुपारी खाता सुपारी. ओके. आता सुपारी म्हणजे कितें? आमी खंय खाता सुपारी? ही सुपारी अच्छा ही सुपारी. हे पान ही आता पान गावचे पहिले सुपारी खातात. खाता आणि मागीर पान खाता आणि मागीर चुनो लायता तितले. चुनो काडून पानाक लायतात. आणि ते कितें आहा तुमचे डब्बीन? ते चुरो सगळी खायना कोण खाता ते कितें ते तंबाखू? तंबाखू. ते कितें खाता तुमी? बेश्टे पानाक जाय रुचीक. पहिली पासून खाता न्हू ती. आधी त्या वर्सान. हय ती खाता ते. आताची भुरगीं खाता? आताची ना आमी खाता पयलीची. तुम्हीच खाता? आताची भुरगीं कोण खायना. आणि काम करपाक उमेद येता म्हणटा तुमी? कामा टायमार बोकडांनी वरवांनी भोंवता आसता नाचता शेतान कितें करता. अशी गोरवानी गेली जाल्यार टाइमपास करपाक खाता. थंडी आता पाऊस पडटा थंडी येयली जाल्यार मातसो चुरो आनी चुनो असो करून घालप आनी मातसो थंडा घालप असो करून मातशी गरमी येता? मागीर गरमी येता गरमी येता. च्युइंगम बा कितें खाता तुमी? ना च्युइंगम बी खायना? हेच रस खाता. चॉकलेट खाता? चॉकलेट खाता केन्ना पूण आतां त्या वर्सांनी पयलीं सो टाइमपासाक चॉकलेट तुमी कितें खायना आणि हे कितें खाता? ती आमकां पयलीं संवय जाली. आता ते मनशाक बरें न्हू ते. हय पूण संवय जाली आं? संवय जाली. खाता दिसाक 4 पावटी खाता? बी खावप जाल्याच येतना जाल्यार त्रास जाता न्हू भोंवपाक बिवपाक गोरवाच्या फाटल्यान. एकटी सो एकलो मनीस वयता तेन्ना तुमी पान खाता? 4 पावटी खाता तुमी? 4 पावटी खाता. 2 जाणां बी आसत जाल्यार एकदांच खाता 2दा बी खाता. तुमकां फ्रेंड कशे तुमचे? पिरियड सामके. ओके. अशें म्हणटा की तुमी सवकणी वयता आनी सांजचे येता ते राईट? केन्ना वयता तुमी? सकाळी वता 8 ती सांजची 7 येता न्हू दनपारां जेवणाक 12 ती आनी परती सोडली न्हू 2 म्हणल्यार सांजची 6. हय. आणि जेवण कशें तर? दनपारां येता न्हू जेवणाक 12 घरा कडेन तेन्ना जेवण नुस्त्याचं कडा बांगडा भाजून चटणी झाला. कितें खाता? नाचण्याची नाचण्याची भाकरी चटणी बांगडो अशें खावप. कडी करप बांगड्याची ती खावप. शीत रांदप शीत खावप अशें आनी कितें. कितें आळू बी टाकळो भाजी कसली खावप. नाचणी पावसाचे कितें करतात तुमी? पावसाची नाचण्याची भाकरी कितें सुकें नुस्तें बी भाजून दवरल्यार आमकां नुस्तें खंय मेळटा हांगा. च्या पिता आतां पिता च्या आमी सांजची वयत येवन दिसभर भोंवन सांजची पिता च्या. कॉफी बा पिता? कापी ना कापी ना. कॉफी ना? कॉफी कित्याक पिना? कोण हाडटा कापी आमकां ती पयशे नाका. ओके. आणि आता तुम्ही हे तुमचे ड्रेस घालता न्ही तुम्ही आता फेस्टिवल किंवा कितें आहा तेन्ना तुम्ही कसली साडी घालता? अशीच साडी घालता? तुमकां बरें दिसता हे घालपाक? साडे वर आसता आमकां न्हेसपाक. ओके. आनी तुमकडे अशें कळना? ना ना आमकां तशें कळना. ओके. अशें तुमकां म्हणजे संवयर पडला? पयलीं पासून ते जाले तेन्ना पासून ते पयलीं ते अशें न्हेसपाची ती सवय उरली. त्या आतां सोडलें घालपाचें नाल्यार पयलीं घाली आतां ना. गोरसोळ्यो त्यो कितें म्हणटा? गोरसोळ्यो त्यो बाजारांत विकत हाडटा. बाजारांत मेळटा. सुतान गुत्तान घालता. फुलां बी मावता तुमी? फुलां बी माळटा आमी फाती आसल्यार करता फुलांची फाती करता आनी माळटा. आतांची भुरगीं पळय आहा ती जबर अशी तुमचे भाशेन न्हेसना. हय. तुमी तांकां नेस बा म्हणटा म्हणजे अशें फेस्टिवल आहा तेन्ना कितें आहा तेन्ना अशें नेस म्हणटा तुमी तांकां? तांकां नेस म्हणटा ते म्हणजे हे बी देवाचे आतां न्हेसता न्हेसल्यार न्हेसना चडशी.
ना म्हणून आमकां लज दिसता म्हणटा ते आमचे मोठे न्हू तेंचे लांब न्हू कळन तांकां नेसपाक आमचे भाशेन नेस म्हणल्यार आमच्या देवाचें कितें करपाक गेल्यार आमचे भाशेनूच नेसून आमी करपाक जाय. हय आमच्या धनगराच्या देवाचें काम करपाक गेल्यार आमचे भाशेन नेसून काम करपाक. आमचो धनगराचो देव घरानूच आसता. घरानूच आसता. आमचो पेट ना आमचो पेटरच आसता. तितूंत घाटो आसता वस्तार म्हणून आमी असली ब्लड शिवता तसली वस्तार आसता. ते सनाक वस्तार एक वस्तार हाडप आनी ताका पुजप आनी धूप कापूर इतलो आनी कुकू आनी कांय ना आनी योग नाल्ल फोडटा आनी निवत म्हणून सुर्या तांदळा दिल्लो करता आनी तो देवाक वाडी भरप आमची आनी रोस कडी कांय ना गोड आनी कातली. ना आमच्या देवाचे फेस्त ना. आमचो दसरो दिवाळे कडेन देव पुजता पाडव्या दिसा शिमग्याक देव पुजता शिवरात्रेक देव पुजता आनी हे नागपंचम आसता पळय ही नागपंचमी सगळ्याक आसता. ते नागपंचमी दिसा देव पुजता आमी. दिसभर गोरवा कडेन वयता सांजचे येवं देव पुजप. रातचोच आमचो देव पुजप. आमचो केन्ना दिसांनी देव पुजप ना. आनी आमच्या दादल्या मनशानूच देव पुजपाचो आनी बायल मनशान तो ताका निवत करून वाडपाक बायल मनशान तितलो दिवपाचो आनी दादल्या मनशान वाडपाचो. हे पानां हाडपाची चांदाड्याची थोडे टायम चांदाड्याची पानां लागता थोडे टायम कुड्याची पानां लागता थोड्या टायमाक हळदीची पानां लागता. म्हणजे तशे सण आसता आमचे ताका तशी ती पानां लागता. ती हाडप आनी दादल्या मनशानूच ती वाडी भरप बायल मनशान वाडी भरप ना. दसऱ्याक तितले बरे बरे कपडे हाडप. कपडे म्हणजे कसले आतां हे अशी घालता पूण कसली फुलां घाटाकडचे कपडे म्हणजे न्यू घालता भुरग्यांक न्ही बिरग्यांक कोणाक केटी हाडली जाल्यार कोणाक बानयन हाडल्या कोणाक बुलाज हाडलो जाल्यार कोणाक कापड हाडले अशें करून थोडे भाग भितर भागयता आमी गरीब अशी. हय गरीब परिस्थिती आमची थोड्या भितर आमी भागयता. ताक दूद अशे थंय लोक चड वयता. आमच्या लोकांक जाय दही दूद. Mangalsutra and vermilion kumkum are the marriage symbols for a girl. They follow the norms of patrilocal system after the marriage of a girl. आता हे तुम्ही तोपले किंगा किते कुकुमाचे पोंदा किते लायला ते कोणी केल्ले पयली कोणी केल्ले ते करून दिता म्हाका कळना सांगपा. थोडे वयले घाटा वयले लोक घाटी आसता ते गोंदता ते तिका गोंदलेले. तुझी आई बाबान केल्ले हय हय ते सुयेन टोचून दिता लोक येता. ल्हान आसतना तुमी केल्ले. ओके कित्याक म्हणून ते कितें तेजे कितें तें म्हाका खबर ना. पयलीं आमगे लोक हांगा गोंदल्या शिवाय ताका बरें नासताले लोक गोंदप. हय हांगा गोंद हे देवाच्या गोंदी म्हाका सुद्दां आसा पूण दिश्टी पडना. ते गोंदी ना जाल्यार आमची पयलीं जाणटी कितें म्हणा तूं देवाक ना देवाक ना आनी गोंदून घेवप हे शास्त्र आमचें. हय हय आमचें आतां ना आतां लोकांक आतां सगळे भेस सगळे दिसरे जाय दिला. आतां आमी पयलींचे आसा ते आसा की बोकडा भाशेन रानांतली मणशे कशी माकडां कशी. टावल बांधला तुमकां ते कित्याक म्हणजे ते कापडी पाड जाता न्हू मेळी जाता कितें चिकूल लागता आनी कितें लागता म्हणून ते कापडां बांदला आमी. ते तुवाले बांदता. हळशीक रानांक गेले गोरवां शेण ताकपाक गेली उडोवपाक गेली खंय नाशणो घालपाक गेली आनी खंय गेले ते चिकूल लागता आमच्या कापडाक न्ही. शेतां आहा तुमचे कडेन कोणाचे कोणा लोकांच्या शेतां वयता मग ते चिकूल लागता आमी अशें बांदता. आनी अशी उदके पांयांनी वता काय स्लिपर्स बी कितें. हांव जाल्यार उक्त्या पांयांनी वयता आनी अशें न्हेसून वयता आनी शेताक वयता आनी म्हाजी गोरवां आसा. काटे लागले सुद्दां जरी हांव अशें करून चलता पूण म्हाका ती जोती घालून गेल्यार खंय दवरल्यार याद उरना. म्हाजी संवय तशी आसा. मागीर कुठंच वयता आनी कितें करपाचें. संवयच जाली ती संवय मुळीच संवय. आनी म्हाजें घरूच बी रानाक आसा रानाक आसा. सरप वाघ रातचे येता वाघ येता सरप येता मागीर कुत्री मांजरां व्हरता तेन्ना कळटा वाघ येयलो म्हणून कुत्री मांजरां घेवन वयता.